आयच्या टिकटॉक कार्यावळीत तुमकां सगल्यांक येवकार. आयज आमी अशा गेस्टा वांगडा आहात म्हणजे झेडपी इलेक्शनाचो बोळा सद्या गोंयभर चल्ला, पण तेजी मोठी गजाली झेडपी इलेक्शन काणकोणच्यान घडलें आनी काणकोणच्याच एका लिडराक विजय दौरबाब फडणवीस वेलकम तुमकां आयच्या शोवाचेर. आनी आमी तुमकां आतां कितलेशेच म्हणजे तुमी गोवा फॉरवर्डान जॉयन जाल्या उपरांत ट्राय करताले, पण तुमी काणकोण ठाण मांडून बसला. अशें कितें करता तुमी काणकोण? चडशे हांव जॉयन जालो म्हणटकूच पार्टयेचे लेवलाचे हांवें अपग्रेडिंग करूंक जाय. प्लस तेंचो ते कॅन्डिडेट दिला ताका घेवन भोंवूंक जाय. सो देर इज नो टायम टू कम टू पेन्जीम. सो आयज लोकून हांव काल येयला ओन्ली बिकॉज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियराचे मीस आहा. त्या मिसा वचपा लागून हांव येयला. चडशे काणकोण नासता. पण लास्ट आता तुम्ही 2012 इलेक्शन पडले, लास्ट 3 वर्सां कशें काणकोण कशें पळयता तुमी? हांव एवरी मंथ आय वॉज टू बी बिकॉज म्हाजे आय एम फुल्ली सेटल्ड देर in Kanakon because my parents' ancestral properties are there, house is there. Now I just built a new house, so I feel at home there. And when people come to meet me, I feel more at home. तुम्ही मदीं आयकल्लें तुमी सकाळचे लोकांक मेळटा थंय. सो कितें आसता इश्यू लोकांचे अशें? मागीर थंय आमदार आहा, तो स्पिकरू आसलो, जो मंत्री आहा, तरी आसतना लोक तुमचे कडेन कशे पावता? कितें जाता पळय सद्याक तुमी तो रिजल्ट पळयलो जाल्यार आमदाराक 9,000 कितले पडले आनी 21,000 एगेन्स्ट हिम. सो 21,000तले एटलिस्ट 10,000 लोक पूण आमकां सगल्यांक वचोन मेवत रावता कित्याक दे कॅनॉट फेस हिम अँड ही इज नॉट अवेलेबल हाव वी आर अवेलेबल. आमी बसलेले आहा घरा कडेन, तो बिजी आसता. ही वॉज अ स्पीकर, he then now he's become a minister, so he's too busy. So I don't know how he manages. पण लोक कितें गाराणी घेवन येता तुमचे कडेन? Most of the people who come there are basic needs. Basic needs म्हणजे कितें? थोड्यांक जॉब नाका, माझे चेडवाचें लग्न आसता, माय मदर इज सीक, माय फादर इज सीक, मेडिसिनल हेल्प, घर सारकें ना आमचें, घराक कितें हेल्प कर, शेत आमचें पडोंक पडलां तें रोवपाक कितें हेल्प कर, मशीन हाडपाक, ट्रॅक्टर हाडपाक तें कितें हेल्प कर, अशें करून. आनी लास्ट इज द जॉब्स. म्हणजे जे भुरगे शिकलेले आहा ते चडशे जॉबाक आमी दिना, येता आमचे फुडें. बट हिंगा असो प्रोपागंड जाला की CM इज व्हेरी गूड टू इजदर. CM इजदराचें आयकता चड. सांग तशें. पण See, I have kept relationship with him because म्हाका ते कडेन रिलेशन तोडूं नाका आहलें कित्याक he has helped me a lot in when I was in with them, that he developed my constituency the way I wanted. He gave me sanction, finance, funds, everything. So I was very happy with him. ना रे पळोवया मागीर पळोवया अशें केन्ना म्हणून ना CMान की फायल क्लियर करतालो म्हाजो. इवन यूज टू टेल द कन्सर्न फायनान्स डिपार्टमेंट टू सेंड अ फायल. For example, there were so many licenses which were pending, excise licenses. Some people could not approach CM because by routine through the channel वयताले त्यो. पूण CM used to, I used to genuinely tell CM, these are basic, rightly by income for a government as well as income for the family. So the license, and CM used to listen, and he has helped me. So like that, CM has business-wise to give provision to my workers. Some jobs when I was with them, so he has helped me. आता ते हालींच टायगर रिझर्वाचे जे आयकोंक गेले पळय न्हू, खोतीगांव आसतले म्हणून भितर, सो लोक कन्सर्न आहा, लोक मेळ्ळे बी तुमकां? See, now how many years passed? Tigers are there. आमकां केन्ना माल पडना. आनी थंय त्या एरियेन तुमच्या थंय कोण केन्ना मेल्ल्याचो आयकूं सत्तरीन तरी आमी आयकलां. और ओपन अटॅक जालो ना. ओके, आतांच वाघ जावं टायगर
दिसान भोंवूंक लागले कशें दिसता. ते बिबटे येता सगळे. हय ते येता कित्याक ताका खावपाक जाय म्हूण. रानान आतां कितें जालां, ड्यू टू क्लायमेटीक चेंज एवरीवेर एंड सम ट्रीज बीइंग फेल्ड, थोड्यांनी त्या झाडां खातात, तें रान ओपन जालां म्हणून आनी पयस गेल्या. सो नॅचरली हांकां सोदपाक त्रास जाता म्हूण हांकां इजी प्रे मेळत तो कुत्रे बांदलेले, सुणी माजरां तशीं. पण चडशे बिबटे येवपाक लागले. वाघांचे आमी केन्नाच तुमच्या बेल्टाक न्हू ना कोणी कितें विश घातले वा कोणी अटॅक केलो असल्यो गजाली आयकना. ना. सो तुमी कितें टेक घेता टायगर रिझर्वाचेर जेन्ना हें सगळें चल्लां तेन्ना तुमचो स्टँड कितें आसता? आमचो स्टँड वी वॉन्ट टायगर रिझर्व जाय तुमकां. जाय. पण ती मागीर घरा थोडी जी मातशी ना ती सी shifting of the people was, from in my opinion, right from day one I became MLA. I even took CM Parika at that time and told him, हे लोक जे रानान रावता भितर रिमोट प्लेसीस तांकां तूं शिफ्ट कर आनी तो जागो तुमचो फॉरेस्टा व्हरा, बिकॉज फॉरेस्ट वॉज नॉट अलाविंग टू डू एनीथींग फॉर देम. तांकां लायट पावूं ना आहली, रस्तो पावूं ना आहलो, उदक पावूं ना आहलें आनी गाडी वचोंक मेळना आहली, घरां आसली फक्त. घरां आहलीं. सो कितले त्रास भोगताले लोक ते, आनी इतले वर्सां तेमी त्रास भोगले. बट डे वेन आय बिकेम MLA and I took permissions from all sides and I gave them light, road, water, everything I provided. म्हणजे आय एम हॅपी, पीपल आर हॅपी. तांकां कांय पडलेलें ना. दे can do the cultivation in the tiger reserve. विदाउट डिस्टर्बिंग. No. Environment or I don't know of the tigers, कांयच ना. तुका केन्नाय कंप्लेन येयली जाल्यार सांग म्हाका. ना काणकोणच्यान तुमच्या एरियेंतले केन्नाच ना. जस्ट पॉलिटिक्साचे येता आसतना सगल्यांक दिसपाक लागला की BJP जी फाटल्या आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जाय जाली सत्तेर गोंयांत, ताका फायट करतलो जाल्यार ओपोजिशन लायक मायंडेड आहा ते सगळे एकी कडेन येवपाची गरज आहा आनी तेतून पावलां मारप चल्ल्यात. तुमी कशें पळयता ओपोजिशन अलायन्साचेर? See, the alliance has already proved that only when you come on one platform you can defeat BJP. Because BJP, when I was with them, I know their organization. They have got grassroots organization, upper organization. So everywhere coordination is there. If tomorrow something happens in my village, CM comes to know. So such a coordination is there between the worker and the CM. CM doesn't look that I am CM, or even the party president doesn't say that I am party president, but he knows. डायरेक्ट ग्राउंड लेवल कनेक्ट दवरता. So that is important. Secondly, that attachment of the BJP with the workers, not only during the election time, throughout the year, throughout 5 years, they are with them. They will call you sometimes, simply, Are, this is what happened. I say, you were not there for this function. So you are noted and you are kept on tight schedule. म्हणजे तू विजिलंट आसा. ऍक्टिव्हिटी करीत रावता ते. दीस सेलिब्रेट करता आनी कनेक्टेड दवरता. So you are there. Whereas Congress, other parties, I know, I've been in Congress. लास्ट इयर ऑफ इलेक्शन आसता तेन्ना Come on, चल रे. तुम्ही सगळे तेच करताले. अजून तेच करता. अजून तेच. तुम्ही आता ऍक्टिव्ह झाले म्हणून. आता ऍक्टिव्ह झालं सांगतो. अरे चल रे, अरे ताका आपया, त्या भुरग्यांक आपया, त्या भुरग्यांक. दॅट इज नॉट करेक्ट. यूज देम ऑल द टायम. सो त्या सेटअपा कडेन, BJPच्या त्या सेटअपा कडेन जे 5 वर्सां 24/7 ते ऍक्टिव्ह आसता, तेजे कडेन कशें झगडटले तुमी हो एप्रोच दवरून? ओके, सी देन देर बिकम्स युनिटी ऑफ लायक मायंडेड अदर पार्टीज. आतां कितें जाता पळय, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 4-5 जाण कॅन्डिडेट आहा. फॉर एग्जाम्पल आमचें सांग तुका, काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले जाण बसले? 5-6 जाण बसले. वॉट डज इट शो? देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अमंग आवरसेल्स and we are giving, we know we are going to lose, still we want to contest.
and give a chance to them. We know, अरे 5-8 झगडले आणि तो एकटोच झगडटा आमकडे. किती पिशपण. डिव्हिजन अवॉइड करपाक जाता. So my first priority is to come together. And once you come together, you have proven that you can win. South Goa seat of Member of Parliament was won only because alliance. And today, if this UT or United, if you don't stand for ZP election, पण युतीचे चल्लेले नरकासूराचे मागीर युरीच्या बड्डेक चल्लेले. पण एक्चुअली तुमी जेन्ना गोवा फॉरवर्डान येयले पळय न्हू, तेन्नाच्यान हे मातशे बॅकफुटार गेल्ल्या भशेन. जशें कितें तुमी कल्प्रीट कशें दिसता हे युतीच्या हितून. कारण डिफेक्टराक घेतलो अलायन्स पार्टनर म्हणून आर्जीन डायरेक्ट स्टेटमेंट केलो. इवन काँग्रेस युरी आलेमांव सारके डिफेक्टराचेर ते सेम भुमिका धरना. सो तुमी खंय तरी एक्चुअली प्रॉब्लेम केला. so you mean to say the other party leaders are looking at me as a defector. I'm happy that they are looking at me as a defector. But when they came to ask me for parliament votes, that time I was not a defector. Ask your conscience. Ask, put your hand in the लोकसभेक fire. मतां मागपा येयल्ले. येयल्ले तुमी येयल्ले घराकडून 2 पावटी येयले 3 पावटी येयले म्हाज्या काणकोण. युजर वर्क फॉर अस म्हणून. That time I was not a defector. बरोबर. I'm mentioning Viryat's name. तुमी नाका डिफेक्टर म्हणटाले कसलीच मदत घेवं नाका. घेयनाका. At that time you want us. Today I will tell you frankly speaking. Today Elton called me. He said I was coming to meet you. तुमची एक झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉमन आहा. Common. So today he called me in the morning when I'm in. I said, Baba, I'm in Panjim and I'll be coming within these 2 days to Concon back. But if there's anything to be talked, my leader, Vijay Sardesai, is there. You all talk to him, let him direct us, and I will work. Now I'm not alone. Now I'm in the party, Goa Forward Party. So whatever my leader tells me, I will obey. पण डिफेक्टराचे तुमचे ब्लेम करता तेन्ना न्हू तुमची मातशी हिस्ट्री तशी आहा. म्हणजे 99 तुमी फर्स्ट येयले पळय, मागीर तुमी रोखडेच 2002 काँग्रेसीचेर जिखून येयल्या. 2004 तुमी BJPचेर जिखून येयल्या. म्हणजे मागीर रोखडे 2005 तुमी कॉन्टेस्ट केले BJPक तेन्ना वडोवन तेन्ना पडले तुमी. सो 7 वर्साच्या गॅपान तुमी 4 इलेक्शनां केल्या पैंगीण. Mine is the record, I'll tell you. I will tell you of going from here. Now, if I go to tell you the reasons behind it will take a lot of time. Because I did not simply go from this party to that party. Every time I left one party is to throw the government. माझे record काढा तुम्ही. To throw the government, which was abusive. Parikar's first government was thrown by us. Why? Because he arrested Somnath Zwarkar, he arrested Movin Gudino. And when I had gone to meet Parikar at his bungalow, is there swearing in ceremony is there today? Parikar is telling me. Now I cannot put any blame on Parikar, but what he had told me I tell you. Is there, you are not going for swearing in ceremony? I said, what ceremony? Zwarkar agir police bollya mare mara. That is to arrest him. But he is making fun of me. That we are sending him for swearing in ceremony. Can you believe this? आज तो Zwarkarak जाले, फाल्यां मोविना जाले, परवा आमकां. So this kind of dictatorship we cannot face. आनी आमी केन्ना सकल अहें रावूं ना कोणाच्या अंडर. बस रे तिका अशें करून आमी आयकोपाचें न्हू. So that is the reason, that was the first move of ours to throw Parikar. पण 19 तुम्ही गव्हर्नमेंट प्रमोद सावंताची गव्हर्नमेंट सांबाळपाक खातीर डिफेक्शन केले. No. गव्हर्नमेंट उडोवपाक न्हू. No. So there is one more basic story in that. That also I cannot tell now because I have joined that party now already. Because
देर इज अ लॉट ऑफ बिकॉज वी वर 17. आम्ही 17 हारले. 4 जाण 3 जाण ते हारले. विजय वचन जाल्यार सरकार जावपाचें. हय आनी चर्चिल आनी रेजिनाल्ड बी. सो वी कुड हॅव फॉर्म द गव्हर्मेंट. अरे 17 जाण येवन आमी and that time I did not live first. That time Viswajit left first. Then Sopte and Zuarkar, Subhash went for wedding in Delhi. So you understood, no? So everybody is going, and we are like scarecrows. Wasa tinga bosan, assembly. पण फायदो जालो तुमकां तेन्ना बीजेपीन वचून? I tell you, I have developed like mad, no? I did so much heavy work. तुम्ही रिग्रेट करिना ते डिसिजन? I don't regret. When I joined BJP, I'll never regret. Because what I did for so many years, could not do, I did it in that term. ते 2-2.5 वर्सां. अडेच वर्सां गेली माझी कोविडाक. मंत्री नासले पण ना कोविडाक गेली. कोविड अडेच वर्सां. आणि अडेच वर्सां हांवें काम केलां. सो आय डोंट रिग्रेट दॅट फूल 5 years. पण जेन्ना तुमी डिफेक्ट जाले पळय न्हू, 2000 फायन धरा वा 2019 नेक्स्ट इलेक्शन तुमी पडले. सो तुमकां प्रॉब्लेम कितें जातालो? तुमी डिफेक्ट जाताले, बरें कितें करताले पण पडटाले. ओके, नाव कितें जालें पळय, आय वूड हॅव नॉट कॉन्टेस्टेड इफ आय हॅड टू लूज माय फर्स्ट रिफॅक्शन वेन वी ट्रू पारिकार डावन. आणि that time I won. First defection I true Parikar and तुम्ही बीजेपीन होन जिखले. BJP won. Okay. 5 तुम्ही काँग्रेस येयले तेन्ना हांव पिड्यार न्हू. हय पिड्यार. कितल्या हेजेर वोटां पिड्यार? 200 वोटांनी. सो एवरी टायम आय लॉस्ट न्हू आफ्टर डिफेक्शन 250, 300, 250 अशेंच वोटांनी पिड्यार जातालो. अरे so many people are there with me, then why I should leave from contesting? If I had to lose by 1,000, 2,000 votes, pura म्हाका म्हणटा हारलो. People are against you. People were not against me. Even now when BJP denied me ticket, I got 6,200 votes. Came second. Congress came, then Vijay came. अरे कितें? म्हणजे लोक हॅव गॉट फेथ इन मी. यू शूड अंडरस्टँड दॅट वोटींग पॅटर्न. सारकें हांव न्हू. आतां अलायन्साचे आमी म्हणटा पळय न्हू, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, शक्य जाल्यार आप सुद्दां चलता, NCP आहा. पण आरजीचे कॉम्बिनेशन कशें पळयता तुमी? आरजी परवडटा तुमच्या ह्या सेटअपान? आरजीची पुराय कार्यपद्दत पयली जाल्यार. सी आय एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अगेन्स्ट RG बिकॉज they came together on one platform. Now there might be some misunderstanding because of me, but it is for the party to decide. I will not. My party. विजय फर्म आहा तुमच्या फाटल्यान. Let Vijay take a decision on that. I am not there to criticize RJ or anybody else. I am there to obey Vijay. Vijay takes a decision. I am bound by. तुमकां नाका म्हटलें पार्टीन जाल्यार? कोण विजयान? I'll go home. ओके. My home is my people. मागीर दुसरी खंयची पार्टी जॉइन करतलो? Not joining. See, I am used to contesting. म्हाज्या जाग्यार कोणी आहलेलो कॉन्टेस्ट जायना आहलो. I contested 3 elections, lost, continuous. 4th election I won. पण इंडिपेंडंटूच कॉन्टेस्ट केला तुम्ही. फर्स्ट इंडिपेंडंट म्हणून जिखून येयला. सो हांव जे आरजीचे म्हणटा आसतना तेंचे जे विचार आहा पळय न्हू, ते पोगो, पीपल ऑफ गोवन ओरिजीन, मागीर गोंयकार, भायले घाटी, हे सगळे ते ओपनली उलयता आणि मातशे एग्रेसीव आहा ते मुद्दे घेवन गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस सारकी पार्टी तेंच्या वांगडा एलायन जावन वचपाक शकता काय म्हणटा? तुमच्या त्या एक्सपिरियन्साक लागून हांव विचारता, त्यो गजाली परवडटल्यो काय म्हणून? No, see, whenever youth जिखता न्हू, when youth comes, each party has got their own views or own manifesto. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचे येवचे पडटा. So they should all come together, sit with one common minimum program and decide. We will follow these guidelines. All of us. It is up to them.
all of them, all the parties, as per my views. बाब तुम्ही जेन्ना फाटले 4 वर्सां तुम्ही एक्टिव्ह आहा काणकोणान, पण जेन्ना पार्टीन एंट्री जावपा तुम्ही गोवा फॉरवर्ड कित्याक हें केलें? विजय तुमकां एप्रोच जाले वा कित्याक म्हणून? कित्याक काँग्रेस हरशी म्हणून डिफेक्टरांचेर मातशी आर्जी भशेनूच आहा, सो गोवा फॉरवर्ड कित्याक चूज केलें? सी टुडे आख्या गोंयभर दोज हू वेर सारके काँग्रेसमॅन, काँग्रेसीन म्हणजे जीव लावन दिवपी अशे लोक आसा गोंयांत. त्या लोकांनी इतले हेट्रेड दवरल्या डिफेक्टरांचेर की एवरी टायम डिफेक्टर वचून आमी निवडून दिवप आनी डिफेक्टर त्या सायडीन वचप, आमी निवडून दिवप. इट बिकम अ ट्रेंड गोंय. आनी लोक इतलो फेडअप जाल्ला की नो पार्टी शूड टेक द डिफेक्टर्स. आनी हें आतां इतलें वायब्रेट जालां आख्ख्या संवसाराक की डिफेक्टरां म्हणजे कोणेच घेवंक पडना. इट इज बिकम लॉ. तेजो मार तुमकां बसतलो. वय म्हणत वॉट आय थॉट आय गॉट अन नम, सो नो एंट्री फॉर अस. म्हणजे जे कोण डिफेक्ट जाले तांकां आनी ह्या फुडें एंट्री कित्यानूच ना. नाव माय पीपल वेन एवर आय होल्ड मिटींग एट होम, वेदर आय शूड कॉन्टेस्ट ऑर नॉट कॉन्टेस्ट, ते 300-400 लोक येयले आनी मला ना तूं बसोंकूच जाय. बट पार्टी लेवल आय टोल्ड देम काँग्रेस दिना म्हणलें, BJP दिना, BJP नाका म्हणलें, हे आमचे गोवा फॉर दिना म्हणलें, सगळ्यांक दिना म्हणलें. कितें करप? देन वील वर्क गो इंडिपेंडंट. बट थिंगा लोकांचे नेगेटिविटी गोमताली. इंडिपेंडंट म्हण नाका, इंडिपेंडंट वचपूच ना. कित्याक एवरी टायम यू गो इंडिपेंडंट यू लूज. नाव one side workers are telling go with the party, one side no defector allowed in any party. आता करप कितें आमी? That was my thinking. So maybe it is the opportunity given to me by God that suddenly Goa Forward decides that Prashant will be a good candidate. But Prashant cannot win without Isdar. Why not bring Isdar inside? तेमी जितले आसतले. सो म्हाका पळयलो Isdar अशें अशें आहा. I said okay, I'll work for him. But what about me joining party? The मातशें difficulty is there म्हाका, because our youth is going on. But we cannot promise you ticket. Assembly. Yeah. I said okay. आज मनीस आलो फाल्यां ना म्हणलें, कोणाचें जावं आतां, जावं येना न्हू. सो आय सेड ओके, आय वील वर्क फॉर पार्टी. तूं म्हाका सांग, आय वील वर्क फॉर प्रशांत, आमचो प्रशांत नायक. ओके मॉल, टुमोरो यू वील जॉइन. So tomorrow join Zalo. Now I got a shelter. At least I got a shelter that I got a party base with me. So I can move around with party symbol. That trend of defection will slowly automatically will die. Election contest करचे ना? No, I may not consider because depends on the party. Because I cannot take a decision now. Because it is तुम्ही आता इतले 5 वर्ष कनेक्टेड रावल्या लोकांक आधी काम करता. Maybe, but tomorrow. जर इलेक्शनूच कॉन्टेस्ट करचे ना जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली कित्याक करता? No, I am born a social worker. पणजेन काम केलां इतलें दीस आनी रात. फॅमिली म्हूण केन्ना चिंतूंकूच ना, घराणें म्हूण केन्ना चिंतूंकूच ना. एवरीथींग माय वायफ लुक्स आफ्टर इट, शी टेक्स केअर. बट आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट अ हावस, नॉर माय चिल्ड्रन, नॉर माय ग्रँड चिल्ड्रन. म्हणजे अशें ना, आय हॅव डिवोटेड माय लायफ फॉर द पब्लीक. आनी अशें जालां की म्हाका विदावट पब्लीक आय कॅनॉट स्टे. विदावट पब्लीक आय कॅनॉट स्टे. खूंय पूण वचोंकूच जाय भुरग्यां बराबर. हांव काणकोणा रावता. आय नीड माय टायमपास इज दॅट टू बी वीथ देम. केन्ना डिसिजन घेतलें तुमी कॉन्टेस्ट करप काय ना करप, म्हणजे फायनल कन्क्लुजनाचेर केन्ना येतलें? नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम. It all depends on them.
And I will tell you very frankly, I am also not very eager to, provided we get a good candidate who will defeat Savarkar. My one aim is to defeat Savarkar. ताका उडयलशात हांव कोणाच्या लेवलार वचपी कोणी कॉन्टेस्ट करून उडयलात तेका उडोवंकूय. पण तुज्या लोकांनी तुका फोर्स केलो जाल्यार कॉन्टेस्ट कर तूं उडय म्हणून. So that time party is concerned. No? People can force me now. Even now, yesterday you saw meeting mine. One word and I called. इलेक्शनाचो फील येयलो तुमच्या मिटिंगेक. Yes, अशें की Izor is there. And everyone is scared now. Izor is there. कोणे म्हणटालो Izor दुयेंत आहा मरे, sick आहा. Do I look sick? The way I talk to you? So that's why my motive is to be with the people. One. To be with the people. हांव घरांत कांयच पळयना. सगळे भायले सोडला. ती मेंटेन करता. आनी तुम्ही फक्त लोकांची कामां. आमी लोकांची आता तुमचे फूल पॉलिटिकल करियर आता गोवा फॉरवर्ड इज द लास्ट पॉलिटिकल पार्टी. लास्ट पार्टी. आणि दुसरी आनी पार्टी ना. टेक दिस इन रायटिंग. तर ह्याच पॉयंटाचेर आमी रावता. इजिदोर बाब जे काणकोणच्यान आपले पॉलिटिकल करियर हे करता, तेंच्यांनी डिफेक्शना पयलीं डिफेक्शनाचे फायदे कॉन्स्टिट्युएन्सीक केले, प्लस स्वता तितूंतले त्रास जे वायट येता त्यो गजाली भोगल्यो. आनी आतां तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की गोवा फॉरवर्ड ही तेजी लास्ट पॉलिटिकल पार्टी आसली, हेजे उपरांत खंयच ते दुसरे पार्टेन वयच्यान. ह्याच पॉयंटाचेर रावता. इजिदोर बाब टायम दिल्या बद्दल थँक्यू तुमकां. वेलकम.